भौमाच्या थळाव्यांनी राष्ट्रीय महामार्गाच्या रुंदीकरणाक परत एकदा विरोध केला। हे रुंदीकरण केलें जाल्यार आमची घरां वतली अशी भिरांत थळाव्यांनी व्यक्त केल्या। जाल्यार 1971 सावन नियोजित ह्या रस्त्याचे रुंदीकरण नियोजना प्रमाणूच जातलें अशें PWD खात्याचो मंत्री निलेश काब्राल हांणी सांगलें। बेकायदेशीरपणान रस्त्याक कुशीक आशिल्लीं घरां हातूंत वतली अशें तांणी ह्या वेळार स्पश्ट केलां। अरे सेटबॅक 71, 69 हायवे डिक्लेअर केल्या, ह्यो सगळे हायवे डिक्लेअर केल्या, इज नॉट डिक्लेअर बाय मी। सो हायवेच्या वांगडा कितलो सेटबॅक आसता तेन्ना डिक्लेअर केला, आता करू ना तो। आता तो 80 मीटर केला, पयलीं 60 आसले, 30 आसले, तेन्नाच डिक्लेअर केलेलें आसा। सो जे आसा तें आसा न्ही, हांवें करूं ना। सो हांवें ताका रिक्वेस्ट केलें, जे डिफिकल्टी आसा आमी टू सॉल्व, पूण काम आतां तो सुदीर तापणाचे तेमा घेवन बसला आनी तेजें घर तशें। हांवें ताका सांगल्यार बाबा सायडीन जागो एक्वायर करता, असं तशें थंय घर बांदून दिता। तो म्हणटा वयल्यान व्हर आसतो, काब्रालचे घालता तो, काब्राल म्हणटा 71ची खबरी सांगता। ह्यो गोश्टी जायना न्ही, ह्यो गोश्टी आसा त्यो सांगता हांव, म्हजे घडलेल्यो काणी विथ फॅक्ट्स फिगर्स आसा दाखयले ताका, दीस इज द स्टेट। आनी ताका सांगलें खंयची घरां वता तीं सांगलें, तेजे भायर वचना, देवळा वचना, काय वचना, ते रस्त्याचे सायडीन रस्तो हांगा आनी तेजे सायडीन दुकान, एकवाट परमिशन दिता रे।